अनमोड घाटार फाटल्या कांय दिसांनी रस्तो कोसळिल्ल्यान वाठारांत आशिल्ल्या बॅरिगेड्साक अवजड ट्रकान धपको दिलो. ह्या अपघातांत ट्रकाचो ड्रायव्हर आनी ताच्या कुशीक बशिल्लो क्लिनर जखमी जालो. दोगांकूय उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा. आमी राष्ट्रीय महामार्ग कोसळ्ळे थंय आसा, जे जाग्यार राती एक अपघात जालो. कर्नाटकाच्यान गोंया येताली गाडी, ती अवजड ट्रक जो आहा तेणी हांगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर घातलेले, ती संरक्षण कंपाऊंड घातलेले की हेजी सकयल डेंजर झोन आसा म्हणून ड्रायव्हरांक दाखोवपा खातीर सकयल घातलेले. ते कंपाऊंडाकूच हेणी धडक दिली आनी जवळ फरफटत जवळ 10 मीटर सुमार सगळे जी शेडूच ओडिल्ले आनी ती जे पत्रे घातलेले तेवूय ओडिल्ले आसा. ह्या अपघातांत ड्रायव्हर आनी क्लिनराक बरोच माल लागले आसा, तांकां हॉस्पिटलाक उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. आनी तुमी पळयता की गेले 4 म्हयन्या पयलीं हो रस्तो कोसळ्ळेलो, पूण अजून मेरेन ह्या रस्त्याची कांय दुरुस्ती बेगोबेग जायना. सकयल पळोवपा सोदता तुमी की हांगा सगळी शेड बी ही सगळी हांगा रस्त्याची कंपाऊंड घालपाचें आसा, संरक्षण कंपाऊंड घालपाचें आसा, पूण अजून मेरेन जालें ना. आनी ताकाच लागून हांगा मोठ्या प्रमाणान हांगा अपघात जाता. हांगा पुलीस हांगा सरळ दीस रात हांगा पुलीस नेमणूक करपाची अत्यंत गरज आसा. तेन्ना संबंदीत जे डिपार्टमेंट आसा तेणी ह्या विशयी गंभीरताय घेवन हांगा जे हे आसा, हांगा जे अपघाती क्षेत्र आसा ते नियंत्रणां हाडपा खातीर संबंदीत पुलिसांनी जे ट्रॅफिक वाहतूक पुलीस आनी जे संबंदीत पुलीस आहा तेंच्यांनी हांगा हे करपाची अत्यंत गरज. पयल्याची ही गाडी पळय आतां हांगा कशी दिसता ती, आनी तेणी हांगा संबंदीत जे कंपाऊंड आसा तेका ठोकल्लेली आसा आनी ताकाच लागून हो मोठो अपघात जाल्लो आसा. आनी हेची दखल संबंदीत अधिकाऱ्यांक घेवची आनी जाता तितले बेगीन जे हे काम आसा ते पूर्ण करचें. गोमंतक टीव्ही खातीर अनमोडच्यान एकनाथ खेडेकर.